आजगाव पंचायतीच्या कुशीक एका घराक बिरेस्तारा मध्यान उजो लागलो। या उज्यान साऊंड सिस्टमाचे सामान मेळून सुमार 2 लाखांचे लुकसाण झाले। या घडणुकेची माहिती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत ताणें घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळान उक्तायलो। कॉल आमकां 20:30 8:30 आमकां कॉल आयला आमच्या कंट्रोल रुमाक घरा उजो पेटलो म्हणून इमिडिएटली आमचे ऑटोडेटरांनी आमी टर्न आवट केलो म्हाज्या स्टाफा सकट आनी आमी एक 8 मिनटां भितर आमी एक पॉयंट आमी गाठलो। आमकां एक हांगा एक बरी खोशी जाली कितें आमी येवच्या पयलीं हे लोकल लोक आशिल्ले पळय तेंचेर उजो तो कंट्रोल हाडलो। सो इमिडिएटली आमी आमचे फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी फुल्ली फायर फायटींग आमी एस्टॅब्लीश केली। हांगा जर पळयलें जाल्यार तेचे वाड्याचे खुबशे लुकसाण जाले। अशें साऊंड सिस्टम लायटनींग अशें करून तो पोट भरतालो पूण तेचे खुबशे उलपाले खुबशे ताका लुकसाण जालें। उजो एक्झॅक्टली सांगूंक शकना शॉर्ट सर्किटूय म्हणूं येता आमच्या बरोबर पूण हे बघशे जाल्यार एरिया ल्हान आसा मुख्य कारण तेचे आतां आमी सांगूंक शकना एक्झॅक्टली वॉट इज इट नो तेचे इन्फॉर्मेशन आमी आमच्या हायर अथॉरिटी करतली कितें तो लॉस सादारण आमी आतां 1-2 लाख धरलो इन डिटेल कितें आसा तेका फाल्यां हांव ऑफिशियल ह्युमन इंजरी अजून आमकां कोणी पण सांगूंक ना कोण इंजर्ड बी जालें जाल्यार कोण ना तर आमकां हेतूकच आमकां इमिडिएटली ते पयलीं कळटा कोण इंजर्ड आसा जाल्यार पूण इंजर्ड एक कोण आमकां हेचें इंटिमेशन कांयच ना।